स्पीकर सर, हो म्हजो क्वेश्चन आसा तो ESI हॉस्पिटलाचेर आसा. हे ESI हॉस्पिटल बारीक मनशांक हेल्प जाता. लेबर क्लास आसत, सारके बिलो द पॉवर्टी लायन असे लोक ह्या ESI हॉस्पिटलांक येता. आतां थंय फॅसिलिटी बरी आसा. म्हाका याद जाता की जेनिफर मुन्सरात मिनिस्टर आशिल्लें तेन्ना शी ऑल्सो केम टू द हॉस्पिटल. वी सॉ दॅट हॉस्पिटल. बाबुश्यो मिनिस्टर आसतना एकदां हॉस्पिटलान येवन पळयल्या. थंय फॅसिलिटी बरी आसा. इनफॅक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करून दवरलां. पूण थंय अजुनूय म्हाका दिसता स्टाफाची गरज आसा. म्हणजे म्हणणें कितें थंय स्टाफ जाय. कारण थोडे कडेन स्टाफाचे तुजे ते स्टाफ आसा पळय, थोडे मातशे जर एक्सपर्ट दोतोर जर कोणी हाडून जर कन्सल्टंट बी केले जाल्यार चड गरीब लोकांक थंय वचचें पडटलें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलालो लोड खूब कमी जातलो. आतां थंय हांव थोडे स्टाफ कशे आसा ते हांव सांगून दिता. हांव मिनिस्टराचे नजरे काडटां. एक स्पीकर सर, एक राजश्री हळदणकर, एक्सरे टॅक्निशियन, 4,000 रुपयाचेर ती कामां लागली. 4,000 रुपया पर मंथ. 2000 ती लागिली केन्ना 2009. मागीर 19 जेन्ना कोविडाचो इश्यू आयलो तेन्ना खूब जाण स्टाफ येना आशिल्ले हॉस्पिटलांनी. दीस लेडी वर्कड इन द हॉस्पिटल एट एक्सरे टॅक्निशियन देर. आनी तिका सर्टिफिकेट दिलां कोवीड वॉरियर म्हणून सगळ्यांनी सायन मारून. आतां तिका पगार 10,000 केला आनी तिका वचून तांणी हाजेर दवरल्या. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू स्पीकर सर, हांव मिनिस्टर उलोवच्या पयलीं एकूचदां इंटरव्हीन करता. कारण हांवें हो इशू न्ही थॉरोली स्टडी केला आनी ताका सजेशनूय दिलां. पार्ट टायम बेसिसचेर हे स्टाफ घेतल्यात थोडे. 2000 तुमी 9 म्हणटा, 2001तल्यान जवळपास म्हाका दिसता कितले 25-30 स्टाफ सगळे बाबडे पार्ट टायमर म्हणून आसात आनी तांकां पगार 4,000, 5,000, 8,000. ड्रेसर आसात आनी ESIनूच आसा. ESIनूच आसा. ऑलरेडी तेंच्यांनी कॅबिनेट रूम आमकां फिक्स करूंक मेळना. पण निदान तांकां मिनिमम वेजीस मेळच्यो म्हणून तेंचे सगळे प्रपोजल रेडी केला. म्हाका दिसता मिनिस्टराडे पावला. मिनिस्टर तेजें डिसिजन जाता ते बेगीन घेवचें. Speaker sir, our ASI hospital is a secondary care hospital actually. And government has already moved a proposal to take 101 posts on contract basis to basically to upgrade the hospital, to basically to see that it is run in its full capacity. And now, as honorable member has just said, referred regarding some employee. Now, these part-time employees which are drawing salaries of 10,000. It's now full time. Yeah, no, 10,000. Now basically we are going to make them on a contract basis, and then their salary will be around 25,000 rupees. Now, मिनिमम वेजीस मेळटले. so it will be 25,000. म्हणजे म्हणणें कितें, आतां चीफ मिनिस्टराच्या नजरे काडटा. थंय MTS आसात. MTS तांकां कितलो पगार मेळटा पळय. 8,000 MTSांक परमनंट आसा तांकां. परमनंट आहा तांकां परमनंट मेळटलो. पार्ट टायमर कॉन्ट्रॅक्ट बीन आहा न्ही. तांकां. आतां ही कशी आसा, शी डजंट फॉल इन द कॅटेगरी ऑफ MTS. बिकॉज थंय हांव खरें सांगता, हांव थंय हॉस्पिटलांत वचतां खूब फाटी. ती एक्सरेचे काडपाचें काम ती करता. खरें म्हटल्यार थंय हांव तुका व्हरून दाखयतां. दोतोर बरोवन ती कडेन दिता, ती वचून एक्सरे काडटा. म्हणजे शी इज नॉट ए क्वॉलिफायड. तिका डिग्री नासत, पण शी इज एक्सपर्ट इन एक्सरेज. ती एक्सरे काडटा आनी ती हाडून दोतोरा कडेन दिता. आनी तिका परिस्थिती फाल्यां समज तुमी तिका झूप करून काडली जाल्यार ती वतली खंय आनी करतले कितें. काडपाचे स्पीकर सर, काडपाचे प्रश्न येना. 10,000 रुपया पगार स्पीकर सर. आता त्यांचा पगार वाढवून आता 25,000 करपाचे आहा. सून प्रपोजल फुडल्यान सांग. आणि तिका कितें करतले तुमी, कशें घालतले. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घालता, टेम्पररी स्टेटस बी दिता. No, they are going to take her as Till contract basis. retirement they'll work. Contract basis. Till retirement she'll they'll be on work. contract basis. Of course. आम्ही हांगा जे स्टाफ आसा, दिगंबर बाब कामत ऑनरेबल MLA ASI जे ताका लागता ह्यो गोष्टी तो मांडटा आनी ऑनरेबल CM आनी आमचो ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर एग्री जाता. नो प्रॉब्लेम, ते तेंच्या भितर करता. म्हाजें म्हणणें सर, स्पीकर सर, हे हांव आन्सर तो पळयतालो स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे हॉस्पिटल कोणाक स्पीकर सर? हे हॉस्पिटल जे आज हांव एक म्हजो बारीक इस्टॅब्लिशमेंट आहा, म्हाजे कडेन एम्प्लॉईचे हांव ESI पयशे भरता. थंय दोतोर ESI दवरपाक जाय स्पीकर सर. हे सगळे गोश्टी तेणें दवरपाक जाय. म्हयन्याक एक एम्प्लॉई इतले पयशे फारीक करता ESI, लास्टाक काडून तांकां GMCक धाडटा स्पीकर सर. आनी हेंचे ESI कित्याक भरपाक जाय स्पीकर सर? स्पीकर सर, ह्यो गोश्टी हांव ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हे क्वेश्चनाच्या उत्तराच्या अंडर जे डॉक्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आनी कोण करता
मोदी तुम्ही स्पीकर सर टायअप केले की खंयचे तरी प्रायव्हेट हॉस्पिटल टायअप केल्ले की दोज सर्विसीस वील गो टू देम तेही बंद केले स्पीकर सर आणि तांकां काडटा आनी हॉस्पिटल आमचे आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धाडटा GMCन धाडटा तेंकडे कित्याक पयशे घेता तुमी त्या लोकां कडेन कित्याक पयशे घेता तुमी जर सर्वीस प्रोवायड करा हांव तुका केसीस दाखयता आज म्हजे कडेन ना केसीस हांव मिनिस्टराक दिता की ESI कडेन पयशे घेवन हे लोकां कडेन स्पीकर सर तेणी ट्रीट करपाची फेसिलिटी जी ESI म्हणून तेणी ट्रीट करपाक जाय हे करना स्पीकर सर आणि तेजे खातीर मिनिस्टर कितें करतलो ते मागीर उतर दिवचें कितें हांगा फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बरयला सुपर स्पेशलिटी जी ओपन केल्या ताकाय तुमी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा जाल्यार वाय आर यू ओपनिंग You tie up with the local hospitals of all over Goa where these patients will be directly sent there. पयलीं आमच्या लोकांक GMCन लायनी रावंक पडटा आनी हे ESIचें आनीक बटन घालता स्पीकर सर हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन की हे आपण पळयतलो तेजेर नजर घालतलो आनी जे खंय टायप करपाक जाय टायप करतलो आनी ESIचे पयशे जे लोक फारीक करता कोट्यांनी पयशे फारीक करता ESIचे पयशे हांकां सारके काम दितलो स्पीकर सर हे एश्युरन्स म्हाका जाय स्पीकर सर. Speaker sir, the ESI hospital, basically we are upgrading it. There are certain facilities which are required basically in ESI hospital. I think the ACs and all are not working there. Now that has we have taken up that issue with the corporation. Now corporation basically is going to spend around 25 crore rupees. It is an and it is almost on the verge of sanctioning 25 crore rupees for the upgradation of this ESI hospital. Second thing, the measures basically the government basically has taken for better medical facilities. Now ESI has tied up with other private specialty hospital in case of treatment which cannot be done in ESI hospital. I know we are lacking of as far as doctors are concerned. So we will be filling this post on contractual basis. We will be basically having another, in fact, today only we were discussing that we will have a meeting with the health minister. So we want to take basically the GMC also on board. To set up the hospital. We need some person basically who can set up the hospital. So we will take the services of the GMC hospital. So all this rest, the proposals have been worked out. I understand that the hospital is not in proper shape. No, Speaker sir, with due respect to Honorable Chief Minister, Honorable Minister, हांव एक सांगता सर ESIचे लेबर इन्स्पेक्टर आहा. ESI जर एक लेबर खंय घालना ते व्हडले फायनी मारता तालाव दिता आनी तांकां प्रोप्रायटर हो जे कंपनी आहा तांकां ते ऑफिसान आपयता तेंचो रोल कितें करता स्पीकर सर फक्त कलेक्ट करपाचे आनी तांकां जे सुविधा दिवपाक जाय कोणाचो बापाचो रोल सर स्पीकर सर ते कितें करता हांव मिनिस्टराक जे इंटेंशन तुजें सगळें बरें आहा आमच्या गोंयांत प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा अजून जिती आसा तूं तेंकडे टायप कर आनी तुजे ते डॉक्टरान तांकां GMC धाडपाक सुवातेर आनी हांगा धाडपाक सुवातेर थंय ते हॉस्पिटलान धाड स्पीकर सर नाल्यार आय बी ऑल प्लेस ऑन टेबल रिकॉर्ड टुमॉरो मॉर्निंग that the number of people sent from this hospital to GMC and to district hospital, speaker sir, which should not be sent, speaker sir. When you are saying that you are going to make this, speaker there sir. are hospitals. Excuse me, speaker sir. We are giving that for tertiary care specialty, for the super specialty only, they are referring the patients from the ESI hospital to the Goa Medical College. In case, आम्ही जर प्रायव्हेट हॉस्पिटलाकडे जरी टायप केलो जाल्यार सुद्धा टर्शरी केअर जी आहा पळय न्ही सर्विसीस सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीस कडेन धाडटले. आमच्याकडे आत्ता टायप ऑफ ट्रिटमेंट विच इज अवेलेबल इन द ESI जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदी, होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी, ऑप्थल्मॉलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, TB and chest, skin and VD, ENT, dedicated OPD which is a 24 by ambulance services, 24 laboratory investigation, 24 X-ray facilities आणि casualty which is 24 by 7 is available. that in case म्हणजे हांव मुद्दामून एप्रिशिएट करता तेंची कारण जेन्ना कोविडाच्या वेळार फर्स्ट टायम आमकां मेजर सर्विसीस ज्यो घेवच्यो पडल्यो पळय न्ही डेट टायम आमकां ESI हॉस्पिटलान हेल्प जाला आनी खरें म्हणजे जेन्ना सिझरियन पयलें करचें पडलें तें सिझरियन सेक्शन सुद्दां पयलो म्हणजे गायनेक एंड ऑब्स्ट्रॅक्ट हाचें सिझरियन सेक्शन पयलें जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें ESIन केलां म्हणजे गोवा मेडिकलच्या पयलीं फर्स्ट स्टेप म्हणजे ते आमी डेडिकेटीव हॉस्पिटल तेन्ना केल्लें सो तेंच्यांनी केलां त्या खातीर डेफिनेटली आनी आमी जरी प्रायवेट टायप जरी केलो जाल्यार टर्शरी केअर जे आसा पळय न्ही ते शेवटी आतांय बी प्रायवेटांतल्यान सगळे जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीकूच रिफर करता. आणि कोविडाच्या ना स्पीकर सर हांव ऑनरेबल CMाक कोणे गायड केला ते हांव सांगता जी CMान सांगला जेन्ना कोविडा टायमार हे हॉस्पिटल बरें चल्ले ते GMCचे डॉक्टर आशिल्ले आनी तेंचे आशिल्ले बरें केले पूण तो इशू ना स्पीकर सर कोविड जाले आता कोविड गेले
आतांचे गोष्टी हांव हाडटा हॉनरेबल सीएमाच्या नजरेक हांव नाल्यार परमिशन दिला जाल्यार फाल्यांच्या म्हजे 2 मनीस बसयता आनी तुका डेली रिपोर्ट दिता ते कितें करता ते स्पीकर सर अशें गोश्टी जावपाक जायना आनी ह्यो गोश्टी जीएमसीन धाडपाक जायना प्रायवेट हॉस्पिटलांत धाडा पयशे घेता तुमी ताजे कडेन आमच्या लोकांक जे जीएमसी ट्रिटमेंट जे ESI कवर्ड ना तांकां त्रास जाता लायनी रावंक पडटा स्पीकर सर हे एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडेन Speaker, sir, we have already impaneled certain hospitals as far as this thing is concerned. You allow me from tomorrow I'm going to give 2 people I'll give you daily report प्रश्नकाल हांगा सोंपता. Help is always welcome. तुम्ही पळयतात GNH.